the government comes with a SOP. That SOP, if I compare with Stalin's stories, approach to the poor chicken, जाल्यार एक म्हणल्यार he starts taking out the feathers of Goa's COVID mechanism. The SOP first is done, he takes out the feathers of Goa's COVID mechanism and he leaves it bleeding. Then he gives the grains and then he starts giving a revised SOP to please the Goans. SOP पळयतकर आज आमी SOP पळयतकर मातशे घुसपल्या. आज SOP जे नॉन गोवन्स आसा ताका कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट फ्रॉम ICMR अप्रूव्ड लॅब हाडटा आणि ही इज अलाउड टू गो फ्री. 2,000 रुपया तू समज दिता जाल्यार तू ताका टेस्टिंग करता आणि ताका होम क्वारंटाईन करपाक लायता. नाल्यार म्हणटा की तुका होम क्वारंटाईन 14 दिसांचे पडटले म्हणून. अरे खंयचो मूर्ख 2,000 रुपया दितलो? ज्याचे सेकंड होम आसा तो आपण होम क्वारंटाईन जाता म्हणटलो 2,000 रुपया पे करचो ना, डायरेक्ट वतलो आणि आपल्या सेकंड होमान रावतलो. फाल्यां हांगा प्रॉब्लेम जाले तो दुसऱ्या तिसऱ्या घरान वतलो. हे पयलीं म्हणलं आतांय म्हणटा. तिसरें जे आसा ते ताका हू डू नॉट वॉन्ट टू गो अंडरगो पेड पार्ट ऑफ इट हॅव टू अंडरगो होम क्वारंटाईन फॉर 14 days. म्हणजे पुलीस सगळे दिवन आणि इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन इज अ सेपरेट इश्यू. हो नॉन गोवन्सांक प्रायोरिटी दिल्ली आसा ह्या सरकारान. आता गोंयकार जे येतात सी फेररांची गजाल आमी आज पर्यंत जेन्ना SOP बाकीचे उलयतात, द सी फेरर्स तारवटी भाव आमचे आर कंटिन्युअसली अंडरगोईंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. दे आर इन इकॉनॉमिक डिस्ट्रेस आणि इकॉनॉमिक डिस्ट्रेस इज वन ऑफ द वर्टिकल्स इन द guidelines where the state government can give relaxation in terms of charging them any fees. In spite of that, गोंयकार आमचे तारवटी भाव जे भायर आसात तांच्या कडल्यान 2,000 रुपया दिसाक घेवपाचे सरकार बंद करना. आज आमी जे लोक भायल्यानच्यान येतात तांकां आमी आय विल कम टू आवर गोवन ब्रदर्स नाव. गोंयकार भाव येतात ते ट्रॅव्हल परमीट घेवन येवचे पडटा. तांकां हांगा येवन स्टॅम्प जावन क्वॉरंटाईन जावन टेस्ट जावन घरा वचून कंपल्सरी 14 days क्वॉरंटाईन रावचे पडटा. तारवटी भाव जे आसात जे बोटीर ऑलरेडी 40-50 दीस जाल्ले आसात ऑलरेडी क्वॉरंटाईन आयसोलेशनान आसात, ते भायर सरतकर तांकां परत टेस्ट नेगेटिव्ह मेळटा. पूण ते गोंया येतकर तांकां हो SOP एप्लिकेबल ना जे नॉन गोवन्साक आसा. जे गोंयकार तारवटी भाव येता तांकां परत क्वॉरंटाईन 14 दिसांनी करपाक लायतात आफ्टर टेस्टिंग अँड चार्जिंग देम. नाव वाय इज दीस चेंज? तुम्ही नॉन गोवन्सांक तुम्ही तांकां रिलॅक्सेशन दिता, गोवन्सांक तुम्ही रिलॅक्सेशन दिना. ताजे फुडली आनी एक येता विच इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पार्ट वेर इट कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री सेक्टर. आज इकॉनॉमिक वर्टिकल गोंयचो सारको ना आणि नाशिल्ल्यान वी आर लुकिंग एट वेज अँड मीन्स टू स्टार्ट द इकॉनॉमी अगेन. टुरिझम चालू जायना, मायनिंग रिझम्पशन जातले काय ना, लॉकडाऊन पिरियड चालू आसा, ह्यो सगळ्यो करता आसतना व्हेरी इम्पॉर्टंटली इज दे हॅव स्टार्टेड अलाविंग इंडस्ट्रीज टू ऑपरेट. बरी गजाल. आता इंडस्ट्रीजचे लोक जे मुंबईच्यान, महाराष्ट्राच्यान, सिंधुदुर्गच्यान, कारवारच्यान, जे रेड झोनाच्यान गोंया येतात तांकां सरकारान कितें केलां? तांकां ते गन लावन चॅक करता. एंड इफ दे आर फाउंड टू बी नेगेटिव्ह दे आर ओनली सपोज टू गिव्ह अ सेल्फ एफिडेविट. म्हणजे जे लेबरर, जे इंडस्ट्रियल वर्कर जे सादे हातून रावतात ते जेन्ना नॉन गोवन्स आसा ते जेन्ना गोंया येता तेन्ना तांकां आनी क्वॉरंटाईन ना, होम क्वॉरंटाईन 14 days ना. आता तांकां कित्याक सेपरेट सवलत? म्हणजे तो एक समज एफिडेविट घेवन येता नॉन गोवन हू इज वर्किंग इन फॅक्टरीज, comes with an affidavit saying that he has been home quarantined in his village for 14 days, which is a self-affidavit, he is accepted by the same government and is accepted by the same government and allowing him to work the next day. हांगा परत थर्मामीटर चेक केलो नेगेटिव्ह आलो धाडटा ताका काम करपाक. चुकून नेगेटिव्हची केस पॉझिटिव्ह जाली जाल्यार कितें? जे आमी आतां इंडस्ट्रीज वर्कर आसात तांकां तुमी एकट्याक सुद्दां पॉझिटिव्ह मेळ्ळी नेक्स्ट डे तांणी कितल्या बरोबर स्प्रेड केल्ले आसतली ते 14 दिसांनी कळटलें. फ्लायटीन ट्रेनीन जे लोक येतात तांची जी तुमी नेगेटिव्ह म्हणून धाडटात आनी मागीर पॉझिटिव्ह रिझल्ट जाल्यार तांकां तांच्या फॅमिली घट धरतले म्हणटा तितल्या म्हणून ते कितल्या लोकांच्या नेटवर्कान आयिल्ले असतात ते अजून तुमकां रिपोर्ट ना, डेटा ना, काय ना. बट वी आर गिव्हिंग व्हेरी बोल्ड स्टेटमेंट्स ट्रायing to ensure that political one-upmanship continues. I am urging upon the Chief Minister one again.
की टू स्टॉप दिस पॉलिटिकल ब्लॅबरिंग की टू शो दॅट वन अपमॅनशिप गोवा इज ग्रीन झोन म्हणून फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट कम आउट विथ अ व्हाईट पेपर अँड डिक्लेअर व्हॉट झोन वी आर इन टू वेअर वी आर टुडे ती फटींगपणा बंद करात की टुरिझम ना बाकीचे ना जेन्ना सगळें चल्लां तुम्ही सगळे नाच म्हणटात आणि एसओपी ज्यो काडटा ताका अर्थूच उरना कित्याक ईच एसओपी इज हॅव्हिंग अ डिफरंट वे ऑफ टेलिंग अँड एव्हरी टायम यू आर playing with the sentiments of the people of Goa. You are trying to fool the people of Goa all the time who have actually sacrificed their bread and butter, sacrificed everything to stay alive. आणि आज तुम्ही गोंयकारांक तुम्ही त्रास करून सुटले म्हणजे गोंयकारांचे काय पडिल्लेच ना तुमकां